नमस्कारू. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेलो नवो प्रयोगू श्रवण पुस्तक सांकलेंतू ऐकूया. नामाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो. वाचन करताची श्रीमती शकुंतला आर किणी. सुखाचे पाळ न्हातना मागशीच संकष्टाचे व्हड पाळ आयले. विनुता खायम रब्बूक विणातय आयली. तिगेल घरान सांगल्यार दिग्बंधन घालताची म्हणू भाऊजेक निप्पोवनू कशिकी आपणाल 2 ट्रंक तयार कोरनू ती नातील वेळेरी भायर सोरनू आयली. व्हड साहस. ते कळली की भावज चाळवली. आदाय आशिलो, कामान भोव आधार आशिलो. दोन्ही चुकले. चेडवांक शिकयत आशिल्ली. भायर ट्युशनां पेटयल्यार फीस दिवका न्हय. कोप्पाना ग्रजल्या. हे 2 चिलयांक कितले सोक्कू. ती कोण विणा विणी की तंबूर म्हूण पळयता. येत्तनांची पिळचावंडीशी विणा थंय रिगली. अंगनय लठ्ठस. शौचा प्रारंभ केले. तिनकासाचे लासली कुस्सली नक्कन तिल सोवे. विणाल शिकवणेन नणंद वायट जाल्ली. तिक घर सोडची धैर्य ना आशिले हो दोषारूप. सुण्यावर मागशी यो नणदेक एक आरभट केलो. विनोद हटा बसल्या. सुण्या खबर सोडी. तू अंबार हेळ्यारी हांव येना. तीण हिगेल हाताचे रट्ट्या धरून तांडले. ती खंयी आपण्या तांडून व्हरत की म्हणू भिवनू विनुतान व्हड गवजी मारली. बाब माऊ माई येवन बागलांत राबलींची. तांणी एक ताळ काळो. कोण गे तू. दुसऱ्याला बागला येवन किती पौरुष दाखयता. भायर राब. दारल्याल ताळ ऐकतना ती एक पटी भिल्ली. थंड जाली. तो तिक रुद्रावतार सो दिसलो. बाब मामाक कोप आईल वय. मास्टर मामा थंय सोवे ताण आज वरेन ऐकलेल ना. ते वय तारक स्वरारी. तो सज्जन सरळ व्यक्ती. तिगेल हातू आपापी सोण गेलो. भास बांधू लागली. दोगांकय बुद्ध शिकयता. जिकसलींत म्हूण लेखू नोकाची. केल्ली कर्म 2 हातांनी खावच्या आस. सवत ती चमकली. ती कित्ती करता म्हणू हांगेल कळिताना विनूत चेरड न्हय. ती मेजर नोकरी करता. जबाबदारी आशिल्ली बायल मनीशी. तिणें हॉस्टेलांत राबूं येत. घर कोर येत. तिगेल खुशी प्रकार राबचे स्वातंत्र्य तिक्कसर. कितेंय चूक दिसना. 4 दिसांनी हांक पोलीस बुलावायला. 2 जणांनी स्टेशनांत हाजर जावका म्हणून. भाऊजेल कितापती म्हूण कळले. आरोप विणान हुस्कारावन विनुता घर सोड गेल्ल्या बलात्कारारी घरांत राबोवन घेतला. विनुताल बामणान मरतना तिका आजीव पळोवका म्हणून तांगेल्या भास घेतला. विनुताल दुड्ड भितर घालूक विणाल गुपीत संचू चलतस. मागी वयला आरोप वाजितन विणा आश्चर्य. असल विषयाक अशी एक आयाम आसत म्हणू तिक तेन्नाच कळलेले. व्हड न्हय देव म्हाका व्यवहार ज्ञानू दितस म्हूण लेखता. पोलीस स्टेशना म्हणतना थोडे भंय दिसता. बाब मामा लागी वचून ताका यो म्हूण यावे. नाका प्राय जालो मनीशू. त्रास दिवची सम न्हय. नागेशाल साय घेवयावे. व्हड मनीशू. पोलीस बी भितलींची. नाका. एकदा वेळ ताणें हे मात्ते हुनाच प्रसंगू इत्या घेवन बसता. तिक तिगेल घरकड पेटय म्हळ्यारी. विनूत भिल्ल्या. कडकड येता. आका परत ते नरकांत वचूका जाल्यारी हांव जीव दवरून घेना. छी नाक्कनातील उल्लो न्हय. विचारू कर न्हय. हांव तुका बिलकुल सोण घालना. धैर्य घे. स्टेशनांत मॅट चढतनाची विणाक हृदय धडधड येता. ती देवाल आठव करता. देवा विनुता राख. सुरवेच्या आरोपाक विनुताल खंडतुंड जवाब. हांव नोकरी करची बायल मनीशी. म्हाका 40 वर्सां वयर जाले. हुस्कारावन कोणाले मागशी वची प्राय न्हय. नित्य नरकात हांव मुक्त जावन स्वर्गा पावल्या वरी जाला. हांव आजीव विणाका लागी राबता. ही मिगेल स्ವಂತ इच्छा. दोन्हीच आरोप. विनुता कुतकुती हसता. ती कशी हसू कळता म्हणू आश्चर्यान विणान दोळे व्हड कोन पळयली तिकाची. आम्ही दुसरी गांवांत आशिल्ता वळी ऑफिसांत काम करतना मिगेल बाम म्हणू हृदया दुखीन सरलो. हांव बी घरकड आशिल्ली. मागीर तांगेल नोकरी म्हाका मेळून ह्या गांवां आयली.
स्मशान वरेन मनीस लागी वतात म्हणून म्हाका कळटा. हान्ने कोणय आयली नांती. मागीर तांगेल भास घेवच्याक कोण खंय गेल्लेले तें म्हाका कळना. कितले व्यंग्य आनी सत्त उत्तर. अरे ही कशी उलयता. भाऊजेन मदे मदे तोंड घालू पळयले. मात त्या वखत घाला फट्टी सांगता. घरांत रत्नशी 2 चेल्ले आसती. तांकां विनोदक म्हळ्यार जीव. शिकवण्याची उत्तर अशी सक्कड कांय प्रयोजन जाल्ली ना. अंत्याचार ओपू. विनोद आवेश आयलेवरी उलयता. वय आक्का ओटू हांव दीन दलित निर्गतीक स्त्रियां खातीर काम करता. आमी आनीकय 2-4 भगिनींक आश्रय दिताचे. मिगेल सर्वस्व हांव मिगेल म्हणके दूख भोगची भगिनींक मुक्त करूंक विनियोग करता. मिगेल वीणका एक देवता मनीशी. वीणाक दिग्भ्रम जाला. येद्दोळवर एक तीण धैर्यान कोणाल मुखारी ही योजना प्रस्ताप करनी. विनोता कितली धैर्य विचारण मुक्ताय जाले. फिर्याद दिल्लेल्यान तूं सार ना म्हूण जाल्ले. इतलो गलाट जाल्ले निमित्त ऑफिसांत सबार जनांक संगत केली. वीणाक विद्यान नेमगेले. विनोता तुगेल घरकड रपता. वय थोडे दीस खंयचे हॉस्टेलांत जाग मेळो ते दोलताय गी. ना बा खायम वेगळे थोडे स्त्रियांक घेवया म्हूण आलोचन आस. घरा मस्त जाग आस. म्हातारपणेची वेवस्थवे. आदाय जालो आधार जालो. दोळ्या उदकांत हात धुतल्यांक आदायाचे आश ना. निर्गतीक स्त्रियांक आश्रय दिवका म्हूण लेखता. समाजमुखी काम करता ती. ऑफिसाची वेळ जावो म्हाका तुगेल्या उल्लोचे आस. विद्या वीणा नेर पळयता. तिगेल परीक्षक दृश्टी. वीणा तिका घरकड आपयता. रात्री 8 गंटे वरेन उलयत बसता ती. विद्याल बामणो आगर्भ श्रीमंतू. MDक PA जावन आशिल्लो. ताणें अपघातांतू मोरनू 3 वर्स जाल्लीं ती. विद्या प्रौढ महिळा. वेळ वच्चे खातीर मात्र कामां मेळ्ळ्या. दोन्ही चेल्यो गल्फांत आसाची. वार्डीक जाल्या. ही नातरवाडी आस. खूब बुद्धवंती. व्हड घर कार आस. ड्रायव्हर आस. घरान 2 जन कामां आसती. ऑफिसांतू ती जितल्या ती. श्रीमंत म्हणून बाकी लोक तिगे लागी येवच्या भित्ताची. तिक बी श्रीमंतिकेची सोबाय आस. तिगेल विचार ऐकून वीणा अजप जाली. वीणा तू ऑफिसात 7-8 भागीन स्त्रियाल चिंतून आस. जगांत तू आनी कितली रितीरी बायलाल शोषण जात आस कळत की. ऑफिसा येतल्यांक नौकऱ्यास सांबोळ मेळता. तांनी धैर्य घेतल्यारी तांगेल समस्या परिहार कर येत. अनेक वर्गाच्या बायलांक शिकवण ना, नौकरी ना, आंगांत त्राण ना. चेडवांक वयर हाडका म्हणून सर्वस्व त्याग कोरून म्हातार प्रायरी अक्षरशः खाली आसता ती. आनी ती चेडव थोडे रुपयो धाडयल्यारी ऋणमुक्त जाल्ले म्हूण लेखताची. आनी थोड कडे ते वयना. मिगेल रानपिणी 2 चेल्ले. आवसू आसकी मेल्ल्या की म्हूण निमगिनाची. तिक खावच्या जेवच्या नेसवणीक कितेंय उणी ना. म्हातारपणेक बी हा व्यवस्थ केला जाल्यारी रडता. ते चेडवान अम्मा म्हूण आपोवचे ते 2 अक्षराची माया, ममता, प्रीती हांव दिवच्या तुवें. ड्रायव्हराल अवस्थाय तीची. 16 वर्स थावन आस. प्रामाणिकू. जिवाक जीव दिवची मनीशू. एक पूत आस. बायल कॅन्सरान सरल्या. सून आस. 2 नात्र आसती. पुत्ता BA शिकला. तो बाटली घालून भोंवता. कामा लागना. 4 दीस गेल्यारी 4 दीस वचना. तो आनी बापसू किती पळयतलो. सूनय शिकल्या. टीचर. पुत्ताक नातील प्रीती सुन्नेक खंय तावन येता. हाणी घरांत पाय दवरल्यारी ती कोपता, सवता. आम्ही ताका हितलांत रावची वेवस्था करून दिला. देवान दाखोवन दिले म्हणके लेखला. रात्री गार्डय होची. विणान आस्थेन निमगिता. 2-4 म्हाताऱ्यांक बी वेवस्था करकावे. म्हाका कितें करका म्हूण कळना. आनी 1 वर्स नौकरी करता. मागीर राजिनाम दिवन दीन जनाल सेवेंत शरीर झरोवका म्हूण मन. आमी आलोचन करया विणा. अवसर कोर का. कशी 1 वर्साची पुरसत आसा. आमी 2-4 पावटी मेळया. गांवांक बेल घालू जायना. काम गाद आसा. मिगेल इतिमितीन तूं मिगेल मनाचे समाधानेक सूर करता. वीण सांगता. विद्या मुगुळकी हसता. वीणा आपण्या मस्ती इश्ट जाल्ली म्हळेल प्रीतीची दृश्टीन तिका पळोवन कारार चढता. वीणा मनांत एक प्रश्न येता. विद्या आम्ही म्हूण उलयले लित्याक
ती काय समाजसेव करचे बिलाशा अस म्हूण म्हाका दिसता. ती उदार मनाची, दानशील, अनुभवी, बामणाल वटू देश विदेश भोंवल्या, प्रायेन होडी. तिगेल मार्गदर्शन मेळ्ळ्यारी भारी चांग आशिल्ले. विद्यानं हांकां तिगेल घरकड 2-4 फावटी आपयलेलीची. विणाल मैत्रिणी कूट व्हड जतच आस. मीरा, चित्रा, राधिका, नीला, सुलोचना, मोहिनी हर एक मिटिंगाक हाजर. एकाकल्याली एक काणी हर एक जिवाचे लागी वचून तांचे अंतर्यांतू थोडो जाग घेवच्याक शक्य जाल्यार आबाबा खंयची नमुन्या चित्रण उक्ती जाता. सुख दुःख, हासू वेसू, तानी भूक, दैन्य अट्टहासू, प्रेम काम, सोडी धरी, कोपू राजी, दिवप घेवप, निपयताती, सोसून घेताची, संकट भोगताची, ते संघर्षाच धाव, संकट मनीषू भितरी शित्ता, घोर अवस्था, हे सकड कोण शांत करतले. विद्या आता सकडांक ती विद्यका एक पटी क्रांतिकारीशी उलयता. विदेश संस्कृतीची रायभारीशी दिसता. विदेशांतू तुम्ही पळयलावे म्हाताऱ्यांक सिनियर सिटीजन म्हणून कितले गौरव मर्याद दिताची. खंय गेल्यारी तांकां मुखार जाग सोडताची, मदत करताची. वृद्ध चेडवाल सांगात राबनांची. सान धोरणू तांकां व्यामोह ना. खात्री आस की चेडवाल राज्य विंगड जाता म्हळे. तशी सान धोरणू चेडवांक शरिरान मनान घट्टी करताची. 18-20 वर्स म्हणटना ही चेडव स्कूल कॉलेजाच्या कॅम्पसांतू राबून शिकताची. उच्च शिक्षणाक सरकार रीण दिता. नोकरी मेळ्ळी तरी ते रीण तांनी पावोका. आवस बापसूक किती जबाबदार ना. म्हालगडी म्हातारपणा जीवनाक खूब तयार असताची. दुड्ड बी दवरताची. वृद्धाश्रम सुंदर असताती. 1-2 बेडरूमाची घर सर्व अनुकूल असता. वृद्ध एकामेकल्यांक मदत बी कोरून गार्डनिंग, शॉपिंग, वॉकिंग अशी गम्मा तयारी दीस काडताची. विणा आश्चर्यान निमगिता. चेलयांक कोण वर्डीक करचे. म्हालगड्यांनी चल्ल पळोवच क्रम थंय ना. शिकतना नोकरी करतना चेल्ली चेल्ले वटू रपताची. तांकां संपूर्ण येत जाल्यार खूश आशिल्ली तावळी व्हरडीक कोण घेताची, नातल्यार दुसऱ्या वट रपताची. तांची जीण तांकां पूर्ण स्वातंत्र्य. चेल्ली चेल्लो म्हणल भेदू ना. कोणाल वट संपडता तांचे वांगडा वारडीक. शी 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 उश्टपन्ना रितीची जेवण 1 घंटाचे तीर्मान. विद्याकाक बी हास येता. ती जवाब दिना. मोहिनील स्वर मात्र वट्ट मेळना. तिका मनांत भारी खुश जाला. ती मध्यम वर्गाची श्रीमंत. कॉलेज विद्याभ्यास जातची घरच्यांनी नाक म्हणतना नोकरीक मेळलेली. वारडीक जाल्ली वर्स भितरी बांबून गेलो. सुंदर स्त्री. वर्स भितर अनेक वारडीक जाली. घरांत गलाटो गलाटो. भरील कुटुंब. भयण्यांक वारडीक जावका नवे अशी एक केले. काळकांबूर कूर जाल्यार कशी. ही बामणा घेवन वर्ग करून घेवन परगांवां वचून राबली. तो सरळ प्रगतीवादी मनीशू, विचारवंतो, गमतायर एक मेळून आशिल्लींची. मात्या बागी लागली काही. सान विशयू हिगेल कळिता येनी. थोडे दिसान मात्ती दुखता म्हळालो. एकाएक उलयता इत्या म्हूण पळयल्यारी ही खबर भायर पडली. डॉक्टराक गेल्लींची. भितर बलाच पेट्ट जाला. ब्रेनांतू क्लॉट म्हळालीची. जाल्ले ऑपरेशन जाले. गंभीर केस. गेल्लो. मोहिनी कुळार आयली. पुण्यान नोकऱ्यास. तिकत 30 वर्स. 1 नाही 2 मार खेल्यारी हिक वैराग्य नकवे. देवू धर्मू मठ मंदिर म्हणू मन घाल नकवे. हे घरचालो आवस बापूसू म्हालगड भावज भयण्याल वादू ना. तिक वैराग्य येना. देवू धर्मू वै तो देव एक आसू का. दया माय नतिलो. दोळ्यार रगत सुकिलो. म्हाका ह्या नमन्या दुःख दिवच्याक हांव ताजी किती खांपला. दोग्ग मेलींची. तांची संगात यव्वन मरणी. उज्जाची किटी किडान गेल्यांची. तो तुसवांतूल उज्जो कोण नमुन्या धाव. कोणाक कळता. भोगतल्या मात्र. घरांतू फुल्ला उंड पळयल्यारी ती कुडकुकोन माळ घेता. ताजे फर मोळू तिका प्रियती. चंद कापड नेसता.
आभरण घालता 16 वर्सां चेल्ली म्हणच्यारी आस आक्षेप करच्यान तूं घरची पुराय जनांक एक मेळू आवसू मुखेली तिसरी करूकय ही तयार जाल्यार तिनी भरती मोरूंक कोण तयार आसा बा हो घुसघुसू तिगेल कान्नां पडता. तिसरो कोणी मेळ्ळो ना म्हळे खरे बहुतेक तिनी भरती मरणाची भय आसतले. दीस धांवता ती तिक 35 वर्स जाल्लींची. तिक प्रामाणीक जावन दिसता. अमेरिकांतू स्त्रियांक पूर्ण स्वातंत्र्य आसा. हांव तिसरी वारडी कोण घेत आशिल्ली थंय उपजुका आशिल्ली कितेंय चूक दिसना. चेल्यांक कितलें सूख. ती लिपस्टीक घालता, नैल पॉलिश घालता, हर्द नीट कोण चमकता. कितलेय आधुनीक असो तिगेल चंदायेक दुडवाक दांत सोडचे पडपोशींक दोळे उबारून थाय चोयना. आत्मगौरव आस, स्वाभिमान आस. मोहिनीक वीणा इश्ट जाता. वीणाल कारणान ती हे संघटनेक आयल्या. दीस वत्त वत्तची बाकी स्त्रियाल कश्टाक मन उदार जातना तिगेल हृदय उदार जातच आस. एद्दोळू एक हट प्रमुख आशिल्ले. म्हाका आयिल परिस्थिती कोणाकय येनी. मिगेल कश्ट कोणाकय कळना. आत दिसता जगांत मिगेल पशी चड कश्ट भोगता लोक मस्त आस. हर एकल्यान ताका खूश आयल्यावरी चलूं जायना. मार्गार चलतना कशी दुसऱ्यांक सानवड वाहनांक सुणे माज्जर गायक बी वाट सोडतात की तशीची सकडाल काळजी सुका. हांव घरांत कितें करता. म्हालगडे धाकले भावाल चिरडू वसती. आपण विधवा 2 बामणां गिळणू उद्दाक पिल्लेली म्हूण तिरस्कार असो. विधवा म्हणेल खरे सगळो दीस कान्नडी मुखार बसचे. फूल आभरण नैल पॉलिश लिपस्टीक प्रती एक मॅचिंग अप्सरा कोणाक भुलाच्या भायर सरता म्हणेल कुचोद्य. किती चुकी चिरडोवाल मनार कित परिणाम जातलो. एक दिसो हांवें आलोचन केल्लें ना. हांव कितेंय मेकअप करो तें निज रूप न्हय बण्णाच वेसू म्हणून म्हाका भास जालो. वीणाका पळोवका. तिणें आज थाय मोहिनी निकृश्ट दोळ्यान पळयली. तिणें पूर्ण मॅचिंग केल्ले दिवसू तूं सुंदर दिसता म्हणून इश्ट पावील नदरेन पळोवच्या आस. कितली निर्मल दृष्टी. वीणाका तोंडार कितलो तेजू, दोळ्यांत कितलो उजवाडो. सकडांक मोग करता. दुसऱ्याल सुख दुःख खतीरी उपजलेल वरी दिसता. तें निज रूप सहज सौंदर्य आश्चर्य. मोहिनील विचार विंगड वाट धरत अस. तिक कोणय बोधन दिनी संघटनेंत आशिल्ले हर एक स्त्रील विचारधारा उन्नत जात अस. मोहिनीक एकाकी आसतन दिशिले आधारना एक वाली रुक्काक रेवाड घालनू लवलवप तशिली. रुकूची मग चलो वाली कोण निमगिता. हुमटान सागरांत उड्डयला दुःखाची व्हड व्हड पाळ वांचे पासवे. आत पळयल्यार सागरांत न्हय बोटार आस. बोटभर अन्य स्त्री आसाची. एकलेन सुकाण धरला. बोट हळूहळू तडये पावत अस. हे सोप्पन न्हय सत्य. विद्यका अशी सुंकाण धरतली म्हणून वीणान लेखील सम. आत वीणाक 10 भुजबल मेळ्ळ्यासारकी हस्ते बलयला. विद्याकान सांगले विदेशांतू आवस बापूसू तांगेल कमाई चेरडुवांक दिनाची किती स्कूल कॉलेजा जावो अन्य समाज सेवा संघटनेक दिता शिवाय पित्रार्दित जावन चेरडुवांक कसले मेळना. आपणान तशी केल्ले म्हणून वीणाक कळना. तिणें लेकचे घरांत तिगेल एक वांटो बाकी 4 वांटे भावंडाले. तांणी हक्कू सोडील निमित्त तिका दान करूं जाल्ले. जाल्यार विद्यका तिगेल केद्दी घर केद्दी तोट नवे संघटनेक तांणी स्त्री निकेतन म्हूण नांव दिला. तिणें आपणाल पुराय स्त्री निकेतना दानपत्र केला. तोट घर कार ड्रायव्हर तिगेल कामाची पुरा सहाय राबल्यांची. 2 चेल्यांक कितेंय दिल्ली ना. ती हसता. तांणी दुडवाच्या पावसांत न्हात्ता ती. आनी दुड्डू दुड्डू म्हणलो अपस्वार्थ तांकां ना. 50 लाख रुपयो आत्त बरयला. वरलेल 50 लाख मिगेल मरणानंतर. थोडे भांगरा राश आस अगत्यावी कुवेत. वीणा दोळे भोरून येताची. केद्दो त्यागू कितें जावो श्रीमंत लक्षाधीश न्हय कोट्याधीश ती जितल्या ती वड्डस्तीक मळेल दिसतलीची बायल न्हय ही. इतली उदार दानशील असतली म्हूण कोण लेखला. विदेशांतू अशी दान करता ती म्हणटा. ती वय बरी असतलींची
त्यागाचो श्रेष्ठ गुण तांच्या अंगांतू अस म्हूण जाल्यार कुटुंबांतू चिरडुवा खातीर कित्या त्याग करनाची. भारतांतू चिरडुवा खातीर जीव दिवन आन अम्माक कसल मेळटा. वयोवृद्ध जातना दोळ्या उद्दाक आनी पश्चाताप हाक मायपास मात्र कारण वे खंयची बरे. तक्षण निर्धार येवच्या जायना. विणानं विनम्र विनंती केली की विद्याकान ट्रस्टांतू मुखेल मुक्तेसर जावका. विद्या ऐकनी संघटनेक मूळ विणा म्हूण तिगेल वादू. विणानं दीन जावन सांगले, विद्याका तू प्रायेन विद्येन अनुभवान म्हालगडी तुगेल सर्वस्व दान केला. मुखेल ट्रस्टी जावच्यान तू न्याय अस. विणा ही तुगेल आलोचना मूर्त रूप जाता. हाजी मूळ तू आवैपाळ म्हणता त्याका. विद्याका रूप दिल्ली तुवे, सर्व आधार तू वै. स्त्री निकेतनाचो आरंभ विद्याकाल घरांत सूर जाले. ते घर ट्रस्टींक रब्बूक. ताका लागून 30 कुटीर. 1 कुटीरांत 6 निवासरी, हॉल, 1 बेडरूम, बाथरूम, मायदर फुयदरांतू दिगूच वस्रो, वरांडा, सामान्य वासरी, व्हडी, 50 जनां रांदप करचे, खावची जेवची व्यवस्था. सक्कड आलोचन खर्चू विद्याकालो. विद्याक न्हय तरी आपण ते प्राक घरांतू 2-4 बायलांक घेवन किती करतशील की कोणा कळता. म्हाका लोकानुभव ना. विद्याक मस्त वळखता. कोणा लागीं उलोवच्याकय भीड ना. जाल्यार ती हट करता. विणा तू मुखेल ट्रस्टी. म्हाका समाजमुखी काम किती करका म्हळे लक्ष येनी. जन खंय वट्ट करचे की ते आरंभिल्यार पूर्वे तेचे लयसून व्हरका नवे. हे वेळेरी आलोचन जनशक्ती दृढ संकल्प घेवन तू मुखार आयली. बी घाले श्रेयस तुगेले. तू मुखेल ट्रस्टी. विणाक जे मनांत आयले ताका तिणी शब्दाचे रूप दिले. विद्याका हांव बी घाले म्हणले मात्यांत आयली तरी हंकार वाडलो. हांव म्हणलो हो हंकारू नाश करूंक. नाश करूनची आमी काम करका. दासर पदांतूय हे येता. केन्नाय विद्यानं नवनवीन विचार सांगतना आश्चर्यान विणाल दोळे विस्तार जावचे. आज विणाल जवाब ऐकून विद्या अजप जाली. तिणी ते सांगले, हांव म्हणलो हंकारू नाश करूंक आमी काम करचे. आपणान रमण महर्षी, रामकृष्ण परमहंसो, अरबिंदो, JK, UK अरे मस्त वाजिला. हर एक मनशालांतू हांव घट्ट बसला. हांव श्रीमंतो, हांव शिकला, हांव बुद्धवंतो, हांव अधिकारी, हांव सांगील वरी ऐकू का. मिग्गेले म्हणलेले हे सोडले तरी ईश्वर साक्षात्कारू परमानंदू. हे दिकान मिगेल प्रयत्न चलत अस. हाजी कथिरची त्याग दान सक्कड. विणा तिण कितेय वाजिनी. बरे सरळ साधू सामान्य स्त्री. हांव म्हणलो हंकारू तो नाश करूंकच काम करका. जिणेची येद्दी व्हड सत्त कशी कळले. हे सत्त तिगेल जिविता अनुभवाचे मध्ये थावन उपजलेलवे. किते जावो हिगेल अंतर्यांतू आध्यात्मिक शक्ती अस. हेंच कारण तिगेल तोंडार एक तेज अस. विद्या उठावन आयली आनी विणाक घट्टी पटोवन धरली. विणा कितेय कळली ना. ती म्हणाली, विद्याका तुवें हां म्हणलें म्हूण म्हाका संतोष जाला. विद्याका तू आप्पट भांगर म्हणून विणाल अभिप्राय. स्त्री निकेतन कट्टड मुक्तायेचे हंतार आयली की मोहिनीन धांवन येवन विणकाक पटोवन धरले. हांव 5 लक्ष दिता. 1 कुटीर म्हाका जायत मा. म्हाका भास दी. तू अधीर जावं नका. घे भास दिता. 1 कुटीर तुका. तीण विणाक सोडली. दोळे भोर नायलींची. हाका कारण अस. ती मिटिंगा येता. एक सदस्य जावन आसल्यारी कुटीर दिवचे विशयान वाद जालोलो. 2 विवाह जालेली. दोग बामूण गेल्लेची. मागीर हिगेल शृंगार कितो. फूल माळचे, नमुनवार कापड न्हेसचे, नेकलेस, कांकण, मुद्यो, नैल पालिश, लिपस्टिक, हर्दी नीटकोन चमकण, शेरक केन्नाय निसरून आसता. अरस परस नातील वरी. तिका दुःख ना, कष्ट ना. फ्लॅट घेवन रब्बू ती. विणान आलोचन करची रीत विंगड आसा. मोहिनीक विवाह जाला. चेल्यांक शारिरीक मानसीक जावन भद्रतेच्यो भावना दिवच्यो संस्कार. वर्स भितर बामूण सरलो. तिक मूळ धोरण हल्लयले वरी जावन आसतले. कित करतली. अवकाश मेळ्ळो
अनेक विवाह कोण घेतले. जिणेचे रोंपो पाळमूळ धरत आशिल्लो. गांवांतू अवहेळन, तिरस्कार, छी थू शी शी हे सकट नाक म्हणू परगांवां गेली. मारली एक वारे, तुफान, बोट उलटा पलटी. बावडी किती करतली. कुळा रयली. तोची तुच्छीकारू, तिरस्कारू, अवहेळना. तिगे हृदयांत एक असहाय नारी हाहाकार करतस. अभद्र भावना, एकाकीपण हे कोण दूर करता. जीव सुलाभायेरी पराभव मान्य करतवे. एक मड्ड सुद्धा सूर्याल किरण सोदून वांकडे तिंकडे वता. ताका वांचुका. तशीच ही चेल्ली भद्रता, सेक्युरिटी सोदून अशी तशी भोंतस. तिसरो भद्र म्हूण दिसल्यारी विवाह करूक ना फाव जाली न्हय. तितले धैर्यवान सीधा मनीशी. जन छी म्हणतले जाल्यार तिगेल अंतर्यांतू रुदान करची स्त्री कोणा दिसता. हे स्त्रीनिकेतन भद्र. आपण्या मोग दितले, आपणाल वायट बऱ्या पावतली. रोग रुजिनांतू सेव करतली मैत्रिण्यो हांगा सती म्हणली खात्री मेळ्ळी तरी ती संपूर्ण रुपारी हे संघटनेक आपण्याक आपण अर्पण कोण घेतली तिणे. परमात्मान विणाक एक अपूर्व दृष्टी दिल्या. अन्यकल्याक समजून घेवचे आणि तांगेल गुण दोष समेत पूर्ण रुपारी तांकां स्वीकार करचे. हे तिक साध्य केला. मोहिनी हळूहळूची परिवर्तीत जातच. हे चूकी हे सम म्हूण कोणय तिक सांगानी. तिणे नांगटाक वंटा बण्ण दिवचे सोडला. चमकणय समजला. शरक भुजारी बसता. तिक विणका एक अनुकरणीय तिगेला आदर्श. कितली सरळ, समाधानी, निगर्वी, हासमुखी. ती खंय आसकी थंय एक थरा शांत आसा. थोडे जन विणाक आंटी म्हणटाची कितेंय जावो, विणा सर्वाली जीवाची गांटी. एदोळताय तुम्ही नावाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शेणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो ऐकत रशिलींची. वाचन केलेली शकुंतला आर किणी. हेंची कादंबरीचे मुखावैल अध्यायू येवची शुक्रारा हेच वेळेरी ऐकूया. नमस्कारो.